विसावा उपरांत परत येवकार। सोनशी गांवांतल्या काजींच्या बगायतीक उजो पेटून काजीकारांक बरेंच लुकसाण जालां। सगळ्या पिकाची नाशाडी जाल्या। काजी हे थंयच्या थळाव्यांचे पोट भरपाचें एकमात्र साधन जावन आसा म्हण सरकारान आदार दिवचो अशी मागणी थळावे करतात। आरडेक्स गोवा खातीर सोनशीच्यान निलेश परवार। ही लागला आता 4 दीस जाले उजो लागलेले आणि ही प्रॉपर्टी आमची 1 लाख स्क्वेअर मीटर आहा ती। तेन्ना आमकां आतां लुकसाण खूब जाल्लें आसा। आमच्यो काजी पळयला तुमी, काजी सगल्यो जळोन सगळे नाश जाल्ले आसा। ज्यो काजी लागतले आमी सिजन भर तेजेरूच जगताले, पूण अचानक उजो लागलो आनी आयज सगळे हे ना जाले। तर कोणी घातला मुद्दो आमी सांगूं शकना। आमचे कडेन पूण हो उजो पालोवपाक जायना जालें। आमी रातचे 12 मेरेन तरी उजो पालोवन हांगाच रातभर थंय हांगाच रावले। परत दुसरे दिसा तशेंच उजो पेटलो तो आमी पालोवंक ट्राय केलो, पालना जालो। पूण तिसरे दिसा जेन्ना सगळो गांव येवन आमी उदीक हाडून थंयच्या व्हाळांतल्यान उदीक हाडून पालयलें तेन्ना सगळे थंड जाले। जाल्यार आयज सगळे काबार जावन वयता आसले। लोकांनी सगळो सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी सगळे सपोर्ट करून आमी आयज सगळे उजो पालयलो। त्यांचे ते फायरमॅन आले न्हू, ते पळोवपाक येवकून ना ते येयल्ले पोंग येयल्ले ते, पूण ते गाडी चडना आमी कशे येवं, ते रिटर्न गेले परत। पयल्या उजो लागल्या म्हणून आमी सगळीं जाणां तेवटेनसून धांवून यो जाल्यार हांगा उजो सगळ्याक पेटलेलो। तेन्ना कंपनीक फोन मारलो टँकर धाड म्हणून। कंपनीन आमकां टँकर धाडूंक ना आनी टँकर धाडलेली थंयसून आमकां ती टँकरूच चडोंक ना। आमी थंय वचोन उदीक हाडून तो उजो पालयलो आमी। जाल्यार आमकां तो उजो पालना जालो। उजो पालना म्हणजे उजो वयर वचोन तो आमकां कसो आयकना जालो उजो। मागीर अर्द्याकाक आमी थंयसून पालयलो तो उजो। आमी गेम पास हितून जेवचेले। वर्सभर थंय हे करचे, मेहनत करची पडटा काजीने, काजी बेणूंक हे ते करून ते वर्साचे पीक गेले आमचे। आतां 2 वर्सां तरी आमकां कांयच मेळचें ना आनी कोण कामाक ना, खंय ना, खंयूच ना, तुका काजीचेर डिपेंड। हरशीं ते उजो घातलो न्हू जाल्यार आमकां गाडयो घेवन सांगूंक येता की तुमी काजींनी उजो घालनाका, हो उजो पेट्टलो म्हणून सांगूंक येता। ते दिसा ते मुद्दम पासून सांगल्यार पासून कोणूच हांगा येवंक ना। ते हरशीं आमी काजींनी गावो करून उजो घालता जाल्यार ते धांवोन येवन आमकां पालय म्हणटा तो उजो, नाल्यार ते येवन पालयता जीप घेवन येवन, पूण ते दिसा ते येवंक ना हांगा। आयज आमच्या काजी हांगा जळोन सामको नाशाडो जाल्लो आसा। कांयच एक काज उरोंक ना आनी आमकां अशें लॉस जाल्या की आयज लोक आनी काजी बेणून पासून आयज फुकट जाल्ले आसा। लोक ते काजींचेरूच डिपेंड आसले लोक। आयज तिच्यो काजी ना म्हणून लोक सामके आयज हे बोवाळ हांगा रडलेले भंय करता। म्हटल्यार तरी आसतना हेजेर आयज गव्हर्मेंटान कितें तरी म्हणटा ते अशें मात तरी तेजेर लक्ष घालचें। मायनींग मिनिस्टर हे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांगा जर कितें तरी मातशें लक्ष घालचें लोकांचेर, काजींचेर, आनी तांकां कितें तरी हेल्प लोकांक करचो। कित्याक लोकांक एक म्हटल्यार एक भुरगो म्हटल्यार हांगासर मेन म्हटल्यार कामाक ना, फक्त काजींचेर डिपेंड आहा ते सगळे लोक। आयज तिच्यो काजी जळ्ळा म्हटल्यार तांकां लॉस जाला हांगासर।